मोगाच्यानो प्रेज द लॉर्ड. आम्ही चिंत्या आम्ही कस काणे घर करचे म्हणून आम्ही भायर गेले आणि कष्टाने आम्ही काम केलो सगळो दुडू आम्ही जमोवंक केलो आणि आमचे कडेन दुडू जालो आता एक 85 lakhs जाले म्हणून चिंत्या 85 lakhs जाले आणि आयले आम्ही तो दुडू काडून आयले कोणेंगे सांगले आमकां बरी घरां जाता बरें बिल्डिंग आहा म्हणून आणि तो म्हणालो इट इज अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हणालो आणखी ते बांदचार आसा येवच्या वर्सा दिया म्हणून आम्ही वो 85 lakhs ताका दिलो आणि ते इल्लोसो लोनी काडलो 85 lakhs करूंक आणि ताका दिलो बंबई मिरा रोड म्हणल्या कडेन आमी दिलो म्हणून चिंत्या एका बिल्डिंगाक घालो 85 lakhs आमी घालो म्हणया आणि आमी मागीर तो उरलो पयशे आमी फारीक करून आयले म्हणया. आतां आमचें काम गेलां आतां आमी येवन रावया म्हळ्यार त्या घरांत दुसरो आहा म्हाका दिल्ल्या नंबर हांवें पळोवंक घेताना त्या घरांत दुसरो वकाल जाला आनी ताका तो बांदिल्ल्या मनशाक सोदून येता तो जेयलां आतां. आता म्हणटा ताणें सांगलें म्हणून हांवें काणयलें आनी सांगलें म्हणून निर्धार काणयलो आनी सांगलें निर्धार एक निर्धार कर काणयलो आमी बँकाचे पयशे काडले दिले एका निर्धारांत आमकां तें घर काणया म्हणून आनी तांकां संपूर्ण जायनातलें ताची चावी आमचे कडेन दिवनातली आनी कांय ना आनी त्या मनशा कडेन आमी दिलें आमी काणयलें. आतां आमी खंय रावचें गे म्हणून आतां पयशे नात काम गेलां सोडून येलें म्हळ्यार ते रावंक जायना काम गेल्या उपरांत दुसरें सोदल्यार काम मेळोना काम गेलेंत आतां हांगा येयल्या वेळार रावंक घर ना आतां कालें करचें गे म्हणून गोतू ना. पळया मोगाच्यानो एका निर्धाराचेर परिणाम पळया हे परिणाम निर्धार एका मिनटाचो एका किनाचो एका सेकंडाचो निर्धार आमी काणयता काणया तें घर म्हणून एक निर्धार काणयता आनी ताचेर ताणें सांगलें म्हणून आतां कोण दिनात ताचेर पातयेवन आमी एक आतां काणयलें म्हणजे जागो काणयलो आमी एक निर्धार काणयलो. तसो परिणाम पळया मोगाच्यानो तसो परिणाम पळया तसो सस्ताक परिणाम पळया आनी तांचे कडेन कांय आसा आतां ती रडटात कांगाल जाल्यांत न्हीद पडना आनी तशें म्हणून देखून मोगाच्यानो थोडे फावटी आमी तशेंच थोडे निर्धार काणयता तसो परिणाम पळय. देखून आमी निर्धार काडूनच्या पयल्या मोगाच्यानो देवाचें उतार आमी आयकुया आज देवाचें उतार आयकुया लुकाच्या वंजेलांत 12वा अध्याय 16 ते 21 पर्यंत श्लोक वाचया 16 ते 21 12वा अध्याय वाचया. उपरांत जेसून तांकां ही ओपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक पोवटी उदंड पीक जालें. तोवर तो आपण आयकल्याक चिंतूंक पडलो हांव कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका स्वत पावना. शेकीन तो म्हणालो हांव एक करतां म्हजीं कोठारां मोन घालतां आनी वडकन बांदतां सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटां अदृश्टवंत मनशा 10 वर्सां पाव अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सावकासाय घे का पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयचे रातीं तुजो जीव तुजे लागचो पाटी विसारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लें सगळो माल कोणाचो जातलो. असली गत म्हणयेत आपणाक दिर्बी पुजायतल्यांची पूण देवा हुजेर ग्रेस्त जावन नातल्यांची. आतां हे देवाचें उतार आमी आयकलें तातूंत पळया तो ग्रेस्त मनीस ताणें ताका मस्त बेळें जातालें वय 10 वंठ्यांनी कितल्या वंठ्यांनी बेळें जातालें वय. आतां ह्या वर्सा ताका कठीण बेळें जालां वय. माळे बरो आयला माळे बरो बेळें बरें माळे बेळें बरें जालां देखून बरो ताका बरें ताका बेळें जालां. तो काल म्हणटा हो ताच्या आत्म्या कडेन मात उलयता हेरां कडेन उलयना तो देवाचो भिरांत दिसो न्ही आनी मनशाची परवा नातली देवाची परवाय ना मनशाची परवाय ना देवाचो मोग ना ताका मनशाचो मोग ना म्हणून ते वंजेलांत आमकां कळोवन येता. तो काल म्हणटा म्हळ्यार तो हांव व्हडली आनी व्हडली तोपी बांदता आनी तातूंत बरोवन दवरता म्हणटा व्हडली हांव गोडाना बांदता गोडानांनी दास्तान करून दवरता आनी म्हज्या आत्म्याक सांगता हांव आत्म्याक आनी मुखार वारिना खा पिये जॉली कर मजा कर तूं मजा कर मस्त मजा कर म्हण सांगता मस्त मजा कर म्हण सांगता. देखून मोगाच्यानो मजा कर म्हणजे देव म्हणटा देव ताका येता आनी म्हणटा हांव तुजो आत्मो तुजे तावन म्हाका जाय तो तुजो आत्मो म्हण देव सांगता ताका. तुका हाजो मोरान म्हण सांगता वो वांत लागी हांव कोलो निर्धार करून खाणयलो म्हाका दिल्लें तें बेळें म्हाका दरबस्तू घरां भरून जाल्ल्या उपरांत म्हजी तोपी भरून जाल्ल्या उपरांत इल्लें येरांक दिता म्हणलें चिंता म्हाका आयलें गी येरांक दिता म्हणलें चिंताप आयलें गी कांय येवना. आनी आमचे गडीचो निर्धार ताका काल करून पावलो पळय देदेस्पोर जालो तो कांगाल जालो
थोडे आम्ही निर्धार करून खाण येता हे निर्धार काडूंची गरज आसा आमी हर एकल्याने दिसपट ते निर्धार करून काडूंक आहात थोडे निर्धार हातीन घेवंक आहात आता निर्धार हाती करच्या पयले 3 मुख्य विषय आमी आज समजून खाण्याचे 3 मुख्य विषय पयलो निर्धार करून खाण येता मगो पयलो विषय जावन आसा निर्धार करून खाणेल्या उपरांत आमची न्हीद पाड जायनाये 7 वरांची न्हीद पडायचे कितल्योशो जण येतात म्हाका न्हीद पडना म्हणून कित्याक मागीर पळयता तांणी सूख निर्धार करून खाणेल्यात सूख निर्धारा वरवीं खांगाल जावन आटोवन डिप्रेशना वचोन आनी पुरा आनी त्या न्हीद पडनासतना खांगाल जाल्यात न्हीद पडनासल्या वेळार हेर पिडाय सुरू जाता उडासाची सगळं उणी जाता तो वय एक न्हीद पडाचे एक खाणा जेवणाची रूस आसाचे वय म्हाका जेवंक जायना खावंक जायना म्हाका भूक ना तोंडाक वसना म्हज्या वखोंक जाल्यार बरें जाता तें शासन वचो एक न्हीद पडाचे 7 वरां आमनी न्हीद पडाचे बरी एक न्हीद पडाचे आमकां आमच्या निर्धार घेतले उपरांत बरी न्हीद पडाचे दुसरें म्हळ्यार आमकां भूक आसाचे खावंक जेवंक इल्लें जाय पडटें जेवंक आनी परत आमची कूड वाडपाची जाल्यार रूस आसाचे भूक आसाचे हें आसा गे पळय आमच्या पळय आमच्या निर्धारांत देखून मोगाच्या न्हू आमी निर्धार करून येताना ह्यो न्हीद पडटा गे म्हाका न्हीद पडटा गे म्हणलें सारीचें हें निर्धार करून वरवीं म्हाका न्हीद पडात गी हांव म्हजी न्हीद वगडयता गी पाल्या म्हणलें एक तें पळयचें दुसरें म्हाका इतलेशें खावंक जेवंक जायत गे जाल्यार तोंडाची रूच वसात गी म्हजी भूक वसात गी हो निर्धार करून उपरांत तें पळयचें हें दवरून म्हाका खात्री जाल्ल्या उपरांत म्हजी न्हीद पाड जावचें हो करेक्ट निर्धार ह्या सोमयाच्या मांडावळ्या प्रकार आसा ह्या निर्धार वरवीं म्हाका कांय तोंदरे जायना न्हिदी पडटा तोंडा इल्ली भूक ह्या सदांचें जेवण खावंक आनी म्हजें दिसपट्टें इल्लेशें खावंचें जालें तें खावंक म्हाका तोंडा रुसा भूक आनी बरें म्हजें जेवण बरें चलता हें खात्री करून खाणेचें हें गरजेचें दुसरें म्हणून गरजेचें आनी एक जालें म्हळ्यार वो निर्धार करून वरवीं म्हाका सस्ता भावची मौल्यांक खाली मेळटात गे ह्यो निर्धार म्हाका सस्नाक बायच्या मौल्यांत तशें म्हाका व्हरता गे म्हूण पळयचें दुसरें म्हाका सस्ना बायच्या मौल्यांक म्हाका मेळटात गे म्हणून वय त्या म्हळ्यार सांगल्यार ह्यो निर्धार म्हाका वय एम आय गोईंग आफ्टर थिंग्स दॅट आर रियली वर्थ सस्ना उपकारा पडचें मोल आसलें सस्नी मौल्य आसलें म्हाका आमचो ह्या निर्धारांत मेळटा गे म्हणून पळयचें मुनयांच्या ग्रंथांत 6 अध्याय 20 आनी 3 श्लोक आमकां सांगता मनशांनी घेतिल्ल्या निर्धारा वरवीं ताका एक उर्चिंत आसली बायचिंत आसली सस्ना बायचिंत आसली मौल्यांक कितें म्हणून म्हाका आमकां मेळाचें म्हणून जेजू सांगता आमकां देखून म्हजी आद्यता कळली हांव निर्धार करून खाणेता आद्यता कळली पळय तें गरजेचें आद्यता कळली पळय देखून आतां पळया म्हजो पळया एक तुमकां वळखीचो कोणी आसा चिंत्या एकलो मनीस कोणी तुमकां वळखीचो आसा तो आयतारा एक दीस रजा बऱ्या कामार आसा बरें गळटा आनी पुरा आनी बरो सांबाळाचेर आसा गव्हर्मेंट कामाचेर आसा चिंत्या तुमी चिंता आनी तो आयतारा एक दीस ताका रजा मेळची त्या आयतारा दीस ताणें कुटुंबां सांगता आसाचे तो काय करता म्हळ्यार रियल एस्टेट करता ताणें बरें इनकम म्हज्या ऑफिसांत मस्त जाणांची वळख आहा म्हाका देखून आयतारा हांव खंय रियल एस्टेटा जाग्याचे बरें रियल एस्टेट करता म्हणून वचा जाल्यार मागीर ताका कुटुंबां सांगता टायम ना कुटुंबां सांगता वेळ कसूंक ना हर एक दीस काम करून कुटुंबां सांगता वेळ दिना जाल्यार मार कुटुंबाक म्हज्या भुरग्यांची म्हाका वळख ना म्हजी भुरगीं आतां म्हाका कॅर करना म्हणून सांगलें आतां हांव इतलें खर दवरलां भुरगीं म्हजी म्हाका कितें म्हाका आनी भुरग्यां मदें बॉन्डिंग ना हांवें सांगता म्हाका बेजार जाता आनी ती म्हजेर सड्डू उलयनात ती आनी आवय एक जाता म्हळ्यार आवय सांगता आसली तांच्या देखून हांवें खाणेलो निर्धार सूख जालो म्हणून मागीर लायफ लाँग पश्चाताप गे मोगाच्यान बरें पळय वय तशें आतां भुरगीं पळया थोडीं भुरगीं सुरूतावन शिकतात हांवें म्हज्या भुरग्यांक मस्त कावन्सिलींग हाडटा जुलायांत देखून हांवें भुरग्यांक म्हणचें बिगीन विथ एंड इन मायंड एंड इन मायंड म्हूण सांगचें भुरग्यांक कितें म्हळ्यार मुखार तूं खालें जावन आसाय म्हण चिंत तुका मॅनेजर जायचें जाल्यार हांगा शिकोवनी तशें शिकायचें तुका मेडिकल सीट जायचें जाल्यार तूं वेळ पाड कशी जालां बेगीन सुरू कर बरें करता तें तूं डॉक्टर जायचें म्हणलें दोळे मुखार दवर सुरूत हांव शिकोवन तुये जाल्यार तुका कांय कश्ट जायनात वय तशें देखून एक कंपनीचो मॅनेजर जायचें जाल्यार त्या मॅनेजराक जाय जाल्यार सगळें जण वाय तुका सुरू तावन करणे
बिगीन सुरू कर तू खान जायचे म्हळ्यार चिंतून आतां सुरू कर तुका फर्स्ट स्टेज जाल्यार रँक काडीचे जाल्यार सुरू थावन तुवें वासिचें म्हणून भुरग्यांक सांगचें तांकां अर्थ करून सांगचें तशें देखून म्हाका न्हू भुरगीं सगळो दिसी मोबायल काडूंक निर्धार करून खाणेती जाल्यार सगळो दिसी आनी पबजी गेम आनी अशें भुरगीं खेळटी जाल्यार तांचो फुडार खंय पळोवन येता त्या वर्साचें शिकप कांय मत वचना मुखल्या वर्सा तांकां फावंडेशन ना हें शिकनांतल्यान मुखल्यांक कशें शिकचें मुखल्या वर्साचें चिंता आपल्याक कशें शिकचें सायन्स कशेंचें तें गोळीत नासतना आवणीचें गोळीत नासतना येवच्या वर्साचें कशें शिकचें सुकल्या बरी जाता फॉर्मुला येना त्या दाळा भुरग्यांक तशें भुरगीं शिकपाक फाटीं पडटात देखून आमी काल्याक आद्यता दिता म्हण पळयचें आद्यता काल्या दिता म्हण पळयचें देखून म्हाका हें ससनाचें मावल्यां म्हजें जिवीत मुखार उजवाडोवचें म्हजें जिवीत संतोश हाडचें म्हज्या जिविताक आनी स्वस्तिकाय दिवचें आसलें आरामशें आसचें आसलें बरें तरेन आसचें आसलें कांय म्हाका मागीर तकली पडपा नासता आसलें हांवें निर्धार ह्या निर्धार वरवीं जाता गी मागीर चोरी म्हाका तकली पडपा येनातल्या बरोबर निर्धार म्हाका हेल्प जाता जाल्यार आमी निर्धार हातींक घेवचे तो निर्धार तिसरें मुख्य कणेक आसा खालें म्हण सांगल्यार तिसरें मेळट तें खालें म्हळ्यार आमचो परिणाम मोगाच्यान वय आमचो परिणाम आतां निर्धार करून येताय तूं तसो परिणाम गरजेचो पळय तो निर्धार करून येता तो जेजूच्या आयच्या वापारींत तो ग्रेस्त मनीस तोफ्यांनी बरोवन दवरलो तो म्हाका वस्तू फळ दिला तो म्हजो म्हाका मेळ्ळो फळ देखून हांव तो दास्तान करून दवरता म्हणटा आनी दास्तान करूंक येता तो तशें थोडे आसात आळे इसड जालें हेरा लागीं शॅर करतात वांटून घेतात एका मरणाच्या मिसा गेल्ल्या कितलो लोक तो कांय व्हडलो मनीस न्ही सादारण एक मनीस तो पूण ताच्या मरणा कोलो लोक इगर्जीन तो बरोवन समिस्त्रीन समेत कोलो लोक कित्याक तो हरी एकल्याच्या गरजां पावतालो तसो निर्धार करून पळया सुरू थावन ताणें निर्धार करून खाणेल्लो आनी ताणें घरच्यांनी बरें एक्सपेक्ट केलो मस्तू लोक येता म्हणून देखून इगर्जे मुखार तांणी शमियान आनी प्रगलो तांकां पयल्यांत कोत्ताले इगर बरोवन सोड येता म्हूण म्हाका भारी एक तें मिसांचें काम दिसलें तें म्हळ्यार मस्तू हिंदू लोक इगर्जे कडेन आयिल्लो हांवें पळयलो तुळू उलोवंक आनी परत भारी एक हांवें पयले फावटीं पळोवन जें तशें सादारण मट्टाचो मनीस कोणाक सड गुंतूनातलो म्हळ्यार हर एकल्याच्या गरजांक तो पावतालो तशें देखून पळया एकदां देखून आमी आमचो परिणाम कळलो म्हण चिंतून आमी निर्धार करून खाणेचे आमच्या जिणेंत ल्हान निर्धार कणयता धाकटे निर्धार आमी खाणयता ताचो परिणाम कळलो गी चिंतीचे पळया आमच्या बायबलांच्या पयल्या पुस्तकांत बायबलांत इतले बुकां आसात पयल्या बुकांत पयल्या पानांनीत पयल्या बुकांत तिसऱ्या अध्यायान पयल्यांत 2 पानां गुंडयतना मेळटा आमकां आमच्या मलगड्यांनी आदावन आनी एवेन कोलो निर्धार करून गेलो परिणाम पळयलो की भुमी वायखंडता आली सुशेगाद आली आंजांचें खाण आंजांची लायफ तांचें आंजांचें एंजेलीक लायफ आंजांचें जिवीत तांकां संतोष उल्हास तिंत राय आनी राणी म्हणल्या बरें सगळें भुमी वायकुटांत जिविताचो रूप थंय आसा ताचे साठी वचून रावा म्हण जेजून सांगलें वो ह्या रुखा सरशीन हाचे ह्या रुखाचे फळ खायनाकात म्हण सांगलें आमी ताच्यान फळ खाता म्हण निर्धार करून काडलो दोगांनी फळ काडलें दोगांनी केलें आनी हे जिविताचो परिणाम मागीर कळलो तांकां लज दिसली मोगाच्यान तांकां ओली लज दिसली मागीर लज दिसली भुमी वेंकटतान भायर घालें कश्टांनी पडलीं ती खांट्या कुंठ्यांनी आनी तांणी काम करचें पडलें खांट्या कुंठ्यांनी जिवान काडिचें पडलें आनी कश्टांनी तांणी तांची दिसपडटी ग्रास्तान जोडचें पडलो कित्याक तांणी काडिल्लो निर्धार पळय एका निर्धाराची एक घडयेचो निर्धार खंय वचून पडली ताचो परिणाम पळया आनी तांकां लज दिसली कितलेशे जण हांवें पळयला एक भाऊ एका कोणशा येवन बसतालो केताळे एक दीस हांवें वचून सांगलें तूं ह्या कोणशा कळोवकान कित्याक बसताय मुखार बसयत तें म्हणून बरो शिकलो मनीस ताचे उलाण्यांत म्हाका कळ्ळें बरो शिकपी म्हणून ताणें एक निर्धार ताचे पयशे कणयल्यात शेजाऱ्यांचे पयशे कणयल्यात कुटुंबाचे पयशे कणयल्यात तांचे पुरा पयशे घालून एका तूं संस्थांत घाल्यात ताणें तो संस्थो बुडोवन गेलो तो टुस्सू जालो आतां तांचे परत तोंड दाखोवन कशें खंयच्याय गजे म्हणून एका मुल्याक बसोवन आनी तो थंय बसोवन मीस आयकता पळय ताका लज दिसता म्हणटा हांवें कशें लज दिसता म्हाका लज आदावानी एक त्या दाळा लज दिसतले बरी आतां आमच्या निर्धारा वरी आमकांय लज दिसता मस्तू लज दिसता लज कितल्या जाणां आमकां लज दिसता वता गी लज कित्याक म्हण सांगलें आमी तशेंले निर्धार कणयल्यात नाका जाल्ले निर्धार कणयल्यात ताचो परिणाम चिंतीनासतना निर्धार कणयल्यात वय दुसरें आनी एक म्हाका बायबलान निर्धार कणयलो सूख निर्धार कणयलो जावं सॅमसांव
समसा म्हाका देवान सांगिल्लें आळे मिडियानायटाचे असिरियाचे आमचे दुस्मान परी इस्रायलाक येवन ते जेरुजलेमा येवन ताचे ध्वंस करून लोकांक कश्ट दितात म्हणून सांगून लोकांक कश्ट दितात देखून तांचे तो सगळो सुटका मेळच्या खातीर समसामाक बोळ अदीक रचलो देव वो तरणाटो आसतना म्हळ्यार एक 15-16 वर्सांचो आसतना खंय रानांत ताच्या सैऱ्यां घर येता आसतना वाटेर शिव मेळटा त्या शिवाक धरून तो 2 चीर 2 करता ताचे तोंडूक तेकून 2 कुडके करून उडयता तो आनी फाटी तूं कितल्याक 1-2 म्हयन्या उपरांत तो फाटी येताना फाटी येवन पळयताना कावलें पळोवनचें त्या शिवाच्यो फाटी येता तो त्या शिव मारून गेल्ल्या जाग्यार ताचे पुरा मांस आनी पुरा मुसांनी खावन खाली ताचे बरयात त्या बरयां भितर अर्द्याच्या बुडा भितर बरयां भितर ताचें स्केलिटन अस्थिपंजर माता शिवाचें त्या शिवाच्या अस्थिपंजरा भितर बरयां भितर मोवांच्या मुसांनी आपुरबाचे मोवांच्यो तोट्ट्यो बांदल्यात मोवांनी भरलां वो फाटी येवन ताका दिसता हांवें शिव त्या फातरार बसताना हांगा शिव आयिल्लें म्हूण तो पळोवंक येता ताचे भितर मोवाच्यो पोवळी आसात आनी तो मुसां पुसता आनी पोवळ्यो कान मोव कान खावन येता फाटी येताना 3 म्हयन्यांनी फुल्ल मोवन जालां ताच्या भितर तोलो बळ अदीक मुणी समसाव वय समसाव आनी पूण ताणें एक निर्धार करून काणयलो ताका देवान सांगलें तुजें केस तुजें बळ त्या लांब केंसांनी आसा म्हण देवान सांगलें तुज्या लांब केंसांनी तुजें बळ आसा म्हणून वय आनी न्यायकर्ताच्या बुकांत न्यायकर्ता बुक अध्याय 16 तावन 20-3 मुसर श्लोक अशा 20-3 16 तावन 20-3 मुसर आमकां वाचल्यार कळटा अध्याय 16 न्यायकर्ता जजेस बुकांत न्यायकर्ताच्या बुकांत 16 अध्याय तर सगळी समसावाची स्टोरी मेळटा हांवें मस्त बटी वाचची ताची स्टोरी ताका देवान कितलें बरें बोळ घटाय दिल्लें इस्रायल परजा राखोंक जेरुजलेम राखोंक जेरुजलेमाच्या शारा भितरचें देवाळ ताका राखणो जावन दिल्लो ताणें काय केलो राखणो काम जालो तो ताणें काय केलें दलायला म्हणलें सोबीत विश्वासुंदरी आयलें आनी ताणें विश्वासुंदरीन विचारलें तुजें ताका ताणें स्पाय जावन धाडिल्लें ताच्या दुस्मानांनी तांकां तांच्या इस्रायला भितर येवन स्वर उरूंक जायना इस्रायल नाश करूंक जायना इस्रायला भियेताले देखून ताणें काय केलें म्हळ्यार दुस्मानांनी ह्या सोबीत चेडवाक ह्या समसावाचें बोळ खंय आसा आमी इतले बले सोडटा ताका लागनात इतले आमी ताका मारता आनी खंयचें ताका लागना ओलो पावर ताचे विकनेस खंय आसा ताची अचकत खंय तकलेन तागी आमी ताका तकली पिटय जगी तसो हाता मोडी जगी दोळ्यान तागी म्हणून हें चेडूं येता आनी ताच्या वांगडा वो बुलता ताका पळोवन वचक निर्धार करून खणय ताका ताच्या रवळ्यार दवरूं तायच दिसतालें हें चेडूं आळे हें बैलें आयिल्लें मिडियानायटांचें हें सिरिया गांवचें बैलें हें हाका हांव आमचे रवल्यार येता भायर दवरता आमी ताणें दवरिल्लें जाल्यार तो हांव शाबीत जावन ताच्या बळ आसतालो ह्या चेडवाचेर बुल्लो निर्धार करून खणयलो ताका ताच्या आरामाणेंत रवल्यारांत पॅलेसांत दवरूंक आनी त्या चेडवा दवरता आनी कान जाली ताची काणी गोत्ता आसा ते चेडूं सुय काडून कोंकता हर एक दोळ्यान कोंकता वंटाक कोंकता हातांक कोंकता हरद्याक कोंकता बोटांक कोंकता ताका खंय दुखोंक दुकाना ते म्हणटा हांव चलवाली म्हाका हाची खंय वचकत काय म्हणून सोदून काडूंक जायना खालें केल्यार तो बळवंत ताका दुकाना म्हूण सांगता आनी ते दाळा ते सांगून धाडटात आळे चेडवा तुका तूं येवले हुशार घे तुका असाध्य जालें कांय ना थोड्या तेंपान सोदून काडटाय तुका आमी कांय प्लॅन दिजे म्हणून तुका हस्कत काय दादल्या मनशाची हस्कत काय सोदून काडूंक स्त्रियांक गोत्ता आसा म्हणून हें घाल करता एक दीस रातीन तो म्हणटा तूं आज म्हज्या राती म्हज्या लागीं येनाका तूं पयस वचून न्हिदे म्हजेच येनाका ती ताची हस्कत काय पडलो तायसा निर्धार करून खणय जालो इंगटो जाल्यार तो म्हणटा हांव तुवें सांगाजे तुजें बॉल खंय आसा हांव तुवें सांगाजे म्हूण सांगता आनी त्या दाळा सामसावन पुरा बॉल ताची काणी सांगता म्हाका तूं जाय ये म्हज्या सांगाता ये म्हणटा आनी ताच्या उस्क्यार तकली दवर सांगता म्हजी ताची तकली ताच्या उस्क्यार दवरता तें चेडूं ते सोबीत विश्वासुंदरी दलायला विश्वासुंदरी आनी ते म्हणटा म्हजें केस म्हजें बॉल म्हज्या केंसांत आहा दुसरें खंय ना म्हजें केंस कातरलें म्हाका बॉल ना म्हूण आनी ताका ताच्या उस्क्यार न्हिदयता आनी राती लो उठोवन ताच्या तकली ताच्या माथ्यार दवरून कातर काडून पुरो केस काडयता आनी दुस्माना सांगून धाडटा आळे ताका बॉल ना ताचें बॉल मोडलां हांवें येया म्हणून ते येतात आनी पयलीं आयिल्ले तर ते दोळे कोंकून काडटात तसो तो मरण पावता बळादीक मनीस एका निर्धारा वरवीं अस्क जाता म्हाका न्हू आमी निर्धार करून खणयतना हे 3 मुख्य आमी खणयल्ल्या निर्धारा वरवीं आमकां तोंडाची रूस आसा जे दिसपडचें जोयचें आनी आमची न्हीद पाड जावं नजो देवान दिल्ली न्हीद ती आमकां घट्ट बरी ही न्हीद पाड जावं नजो दुसरें काल म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमकां खणयल्ल्या निर्धारा वरवीं मागीर मुसोर म्हाका सुख संतोष समाधान उल्हास शांती मेळटा गी ही मौल्यां आसात गी म्हूण पळयचें तले निर्धार करून खणयचें
मदरसेतान त्या दुबळ्या भुरग्यांची सेवा करूंक शिशुभावना बांदूंक तिणें काणयलो निर्धार गोंय तातूंत भायर येवंक काणयलो निर्धार पळय सस्नाचें शांती तिका मेळ्ळी सस्नाचें जिवीत तिका मेळ्ळें सांत जावं पावली ती तिणें काणयलो निर्धार तिसऱ्यांक आलें म्हळ्यार ताचो परिणाम पळयचे येवेन आनी आदावान तें फळ खंय नाका म्हळ्यार रुखाचें हट्ट धरून फळकोंचो निर्धार आमी खाणो नजो सामसावान खाणयल्ल्या बरी कुडीच्या सुखाभोगा खातीर देवाचें वरदान वगडोवचो निर्धार आमी खाणो नजो देखून खलें आमी करतना आमी कानां पिवनांत खलें करता निर्धार आमी काणयतना ही 3 विशय आमी उदोवन आमी निर्धार काणया आमकां संतोश सूख समाधान मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया